भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा. ताणें आमचे मदें सुस्कार घातलेलो आसा आनी हे परी ताचो आत्मो आमचे सगळें आसा. आमी ताचे आत्म्या उदेशी जियेता, पूण ताणें आमकां स्वतंत्र केलेली आसा आनी ताणें आमकां सांगलां सगळें करात, पूण जें तुमकां बरें आनी वायटाचें जाणवाय दिता तें झाडाचें तुमी घेनाकात. म्हणजे ताणें ताका हुकूम घातलो. पूण जेन्ना देवान हो हुकूम घातलो तोच मनीस तो मोडटा आनी देवा सारको जावचे आसतना आपल्या सारको जावंक सोदता आनी आपूण देव म्हणून समजता. हांगसर मातशें आमी समजोंक जाय कितें जाता पळय तें. तिचोच तर आमी समजत जाल्यार बाकीचें एकदम सोंपें. कित्याक देव आमी पळयता सगलो निसर्ग ताका मान दिता, ताचें आयकता, ताचें करता. पूण मनीस ताका गिन्यान दिलेलें आसा. हें गिन्यान वापरून ताच्यान स्वतंत्रपणी देवाक सहकार करूंक जाता. पूण पयलें स्वतें ताणें देवाचें आयकूंक जाय न्हय. तो तर आपलेंच आयकत जाल्यार देवाचें कशें आयकतलो. पूण आमचे भितर तर आमी मनांत पळयत जाल्यार देवाचें आमचें कितें तें आमकां कळोंक जाय. केन्ना कितें जाता आमी इतलें आमचेंच आयकूंक लागता की देव जर आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी देवाचें आमचे मदें कितें आहा पळय तें समजोंक जायना. समजता ना आमी, पूण तें आमी नाकारता. तें तर आमी आयकलें जाल्यार ताका काडून उडयता. अशें आमचे भितरल्यान जाता. आमचे मदें राग येता, आमचे मदें भिरांत येता, आमचे मदें गोर्व येता. हें सगळें आमी पळोवंक जाय. कित्याक ही भावना आमच्या चिंतनांनी कितें घडटा आनी आमी आमचें इंतेसांव कितें आसा तें आमकां कळोंक लागता. पळय थंयचो ताणें सांगलां आमकां काळजांतान आमचें इंतेसांव येता पळय तें म्हत्वाचें. तें तर आमी आपल्यापणांत आसत जाल्यार तें आपलें जावंक लागता, म्हणजे संवसारी जावंक लागता. पूण देवासून आयलें तर देवाचें जाता आनी आमी बरें पळय तें करूंक लागता, वायट सोडटा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान आमी पळयलां देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा. सुस्कार ताणें आमचे मदें घातलेलो आसा. ह्या सुस्काराक आमी हाजीर जालीं की आमी देवाक हाजीर जावन आमचें जिवीत सादतलें. आनी आमच्या मनान चिंतनांनी कितें आसा, भावनांनी कितें आसा इतलें आमी देवा सगळें दवरलें की आमी रोखडीच नितळ निर्मळ जाता. सोंपो हो मार्ग ताचो, कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट आनी तोच जावन आसा आमचें सत. जितलें आमी ताका चिटकोन रावतलें तेन्ना आमी सगळें बरें करतलें. आयज आमी जोसेफीन बाकिताचें थोडेंच आयकोया. खूब आहा तिच्या जिविताचें. ती कनोशन सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी जाली. कशी जाली? ती पयली स्वतेर सुदानीज आसलेली. ती पयली सांत सुदनाची. म्हणटच ती म्हण हितून बऱ्या घराब्यान आसलेली. ती सगळीं ट्रायब्स ती. पूण बऱ्या हातून हल्ली तिका चोरून व्हेली आनी गुलामपणान तिका विकली. हे भाशेन तिका आनीक जाग्याचेर गुलामपणांत विकून बरेंच मारताली तिका आनी हे अशें करताली. शेकी तिका इतालियांचो कावन्सील पळय आसलेलो तांगेर विकली. ताणें तिका म्हण हितून इतालिया काडली. इतालिया काडल्या उपरांत ती म्हण हितून तांगेर बरे भशेन जियेताली आनी तें तांचें पळय भुरगें आसलेलें तिका खूब तें आवडटालें. आनी शेकी इतालियाक अशें एक हुकूम आयलो की ती स्वतंत्र, तिका गुलामपणांत ती ताणें घेतलेली आनी तिका दिरेत नासलेलो आपलें जिवीत आपणाक जाय पळय तशें जिवपाक. तर ताणें हुकूम घातलो की ती आतां स्वतंत्र म्हणून. आनी स्वतंत्र जाल्या उपरांत खरेपणी तांचो ती खूब मोग करताली. पूण तिचो मोग जेजू सगळें ओदीक आसलेलो आनी ताका लागून तिणें सांगलें हांव जेजूचो मोग ह्या संस्थेन करूंक तिचो म्हजें जिवीत सारूंक हांव उडयतां. म्हळ्यार कशे भशेन तिणें ती तजवीजता वापरली आनी थिंचोच तिणें आपलें जिवीत सारूंक स्टार्ट केलें. ती एकदम दयाळ मोड आसली आनी सगळीं भुरगीं ती काळी आसलेली खरी,
पूण इतली मोगाळ आसलेली की तिका सदांच मोगान तिका लेखताली आनी ती 50 वर्सां तिचो तिणें चालल्या उपरांत खरेपणी तिचें जिवीत हेच भाशेन दुसऱ्यांचो मोग करूंक आनी तांकां जेजूचें बरेंपण दाखोवंक ती वावुरली आनी हे भाशेन तिका सांतपण मेळ्ळें. आतां म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी ज्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान आयकलां तें आमी तर पाळीत जाल्यार आमच्यानूय आनी आमी आमचें जिवीत सांतपणी जियेता. सांतपणी जियेता म्हणजे कितें? जेजूच्या एकवटान आमी जियेता आनी जेजू आमचें सगळें बरेंपण करता ते भाशेन तिणेन केलें आनी आमच्यानूय करूंक जाता. तर आमी ते भाशेन आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आमचे हात शेवटेन धरून दोळे बंद करया आनी तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान प्रत्येक सुस्कारांत येता ताका हाजीर जावया आनी सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताचें सगळें धरून अदीक आनी अदीक आमची चिंतना आमची भावना ताचीच जावं दी. हे भाशेन आमी ताका सहकार करीत रावया आनी आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जें आसा ते भाशेन आमी जिवंक लागतले.